गोंयांत मायनिंग ई ऑक्शन रोखडेंच मुख्यमंत्री उलयलो पारंपारीक पद्दतीन रेंव चिरे काडूंक परमिटांक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू एनआयओचो शापोरो न्हय उस्तूक वावटो लायटीचे बिल फारीक करूंक परत 6 म्हयने ओटीएस 402 कोटीचे अरियर्स कसिनोक 6 म्हयने मुजतवाड पर्यटन इव्हेंटांक मान्यताय मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो फाल्यां राजभवनाच्या दरबारांत गोंयचो रोजगार मेळावो पोलीस फायर सर्व्हिस शेतकी प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सांत 1250 रिक्रुटांक जॉब लेटरां प्रधानमंत्री मोदीचो व्हिडिओ संदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली आयपीपीची 31वी बसका 1128 कोटीच्या 8 प्रकल्पांक वावटो 4526 जाणांक रोजगाराची संद गोंयच्या साहेबांची नोवेना फाल्यां सावन ओल्ड गोवा सुरू सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन मिसां कोंकणी इंग्लीश हिंदी पोर्तुगीज मल्याळी मराठी तामीळ भाशेंत मिसां 3 डिसेंबराक फेस्त दवरले पंचायतीक 10 दिसांत 3 सचिव क्लार्काची ट्रान्सफर एकार एक बदल्यांनी पंच बेजार पंचायत अपक्षाची सरकार हालोवंक सोदता म्हणून दुबाव पंच म्हणटा हालचें ना कुमारजुवेच्या आमदारान तोंड उगडलें पोन्ने गोंयचो वादग्रस्त बंगलो मोडूंकूच जाय आपूण लोकां बरोबर बांयगिणी कोयरा प्रकल्पाकूय आमदाराचो विरोध म्हापशा पीडब्ल्यूडीचो पराक्रम चुकीचे मिटर रिडींग लोकांक म्हयन्याक लाखांची बिलां एकल्यान भरले 4 लाख आतां मागता रिफंड ना जाल्यार खंय चल्लो कोर्टांत जीएफएची कॅम्प गोवा प्रोफेशनल लीग 6 डिसेंबरा सावन गेमी 11 टिमी वांटेकार फेब्रेर मार्च मेरेन चलतली लीग जिखतल्याक 5 लाख जीएफएची आतां नवी कार्यपद्दत कायतान उलयलो